Maular palmaru वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या मौलार palmaru वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या जेरुसालेमच्या देवा वसीचे ताकाच आम्ही Jerusalem देवा वसीचे ताकाच आम्ही तुय मेळूक वचपाचे मौलार palmaru वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या मौलार palmaru वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं तुमचेय सगळे आसूं. बहिणी भावांनो सगळ्यांक तुमकां मागीर मोगाचो येवकार आनी देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो हो दीस आमी आवडिता. ह्या मिसांत आमी 2 इंटेन्सांव घेता. पयलें इंटेन्सांव वॉरन डायस हे आमचे भावा पासून आमी मागता. तो संपून गेल्यार आज 1 वर्स भरता. जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो ताका बागेली कोर म्हूण मागतना दुसरें इंटेन्शन कॉन्स्टान्सियो विएगस हो आमचो भाव हॉलंडाक अंतरला. जुआंव विएगसाचो भाव. ह्या आमच्या भावाक सर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपल्या पुताच्या पुनर्जिवनपणाचो बागेली कोर म्हूण मागुया आनी ताच्या दोगांचे दुखेस्त कुटुंबाक आमची बुजवण आनी आमच्या मागण्यांची ताकद आमच्या मागण्यांचें बळ भासावया. तशेंच मागुया आयज आपलो वाडदीस समरमता दोमिंगूस फेर्नांदीस ताकाय देवाचे आशिर्वाद बरी भलायकी. दिसान दीस आमी देवाच्या मोगांत वाडूंक आमकां हे मिसांव देव फाव करता. आजतान आमचे रेदेमतोरिस्ट पाद्री वाड्या वाड्यांनी खास आमंत्रण दिवंक आनीक मिसांव फळभून जावंक मागणी बांटून घरांनी भेट करतले. ही तांची गवळीक भेट बरी जावंक तांकां बरो येवकार आनीक आमचे पिढेवंत भाव भयणी आसात तांकां पेकोवणी तांच्या आसण्यांतल्यान मेळूंक आनी आमचे मिसांव ह्या उत्सवीक वर्साक फळां बरीच जावंक फळादीक जावंक आनी देवाच्या उतराचें फेस्त आमकां एक सोयीक जावंक नवसरणीक हे मिसांत कोतकोत्यान वांटो घेवन मागुया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनाचे चोरून तळान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसोदवाक घेवन सदांच सकवार मानीक सगल्या देवदूतांक आनीक भोगतांक आनी तुमकांय बाबा भयणीनो मुशी खातीर आनी आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या ताकद कर सोम्या ताकद कर क्रिस्ता ताकद कर क्रिस्ता ताकद
प्रार्थूया. सर पदवीदार देवा, आमचे मोगाळ बापा, वर्सान वरस तूं आमकां हो काळ दिताय कुरपीचो. काळ तुजे वेंगेंत येवन तुजो मोग अणभवचो. हे आमचे मिसांव आमी तुका सोरपिता. तुज्या उतराच्या उजवाडान आमची पावलां जिविताची वाटेर घाल. हे परी उतरांनी तशेंच कन्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. आनी वॉरन आनी कॉन्स्टान्सियो आमच्या भावांक तांचे आशिल्ले संस्कारीक सर्गीच्या राज्याक पावय म्हूण आमी मागता. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजूर चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. बसून देवाचें उतर आयकुया. भागिवोन जाकोबाची चिठीची सुरवात. सगळ्याक शिंपडलेल्या 12 कुळांक देवा आनी सुमया जेजू क्रिस्ताचो सेवक जाकोब नोमान करता. म्हज्या भावां भयणीनो, तुमचेर जिनसवार ताळण्यो येतात तेन्ना देवाक लागीं मागची. त्यो व्हड खुशालकाय म्हूण मानून घेयात. खरें म्हणल्यार तुमचो असोल भावार्थ तीरपण उत्पन्न करता आनी तीरपणाचें फळ म्हळ्यार सोपूर्णाय. अशें तुमी सोपूर्ण आनी प्रमाणीक जावंक पावतल्यात आनी तुमकां आनी कांय उणें जावचें ना. तुमचे मदल्या कोणाकूय जाणवायेची गरज आसा जाल्यार ताणें ती देवा लागीं मागची. तो ती ताका दितलो, कित्याक तो सगल्यांक उदारपण आनी तोंडार मारिनासतना दिता. पूण कसलोच दुबाव दवरिनासतना भावार्थान ती मागूंक जाय. दुबाव दवरता तो मनीस वाऱ्यान आलता दोलता तसल्या दर्याच्या ल्हारा भाशेन. दोशी ओडोन सदां ओतीर पावलांनी चलून असल्या मनशान आपूण मागता तें सर्वेस्पर दितलो म्हूण चिंतूंक फावना. गरीब तो भाव देव आपणाक वयर काडटा म्हूण व्हडवीक भोगूं. आनी तशेंच गिरेस्त मनीस देव आपणाक किकोंत करता तातूंत व्हडवीक भोगूं. कित्याक तोंडाच्या फुला भाशेन तो नाच जातलो. सुर्याची कडक किरणां पडटात आनी तोंड सुकता आनी ताचें फूल पडटा आनी ताची सुरोपाय उडून वेता. अशेंच आपलो वेपार धंदो करतना गिरेस्त मनीस भावून सुकून वेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडपकार. आमचो जो बाप, कोणवाळायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. सगळीं म्हणया, कोणवाळायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. म्हजेर कोश्ट उपद्रे पडचे आदीं हांव चुकलों, पूण आतां हांव तुजें उतर सांबाळटां. तूं खरेंच बरो, तूं करताय तें सगळें बरें. तुजे नेम म्हाका शिकय. जबाब, कोणवाळायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. म्हजेर कोश्ट उपद्रे आयले ते बऱ्याक आयले असो हांव तुजे नेम शिकूंक पावलो. संवसारांतल्या रुपा भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयली समर्थ. जबाब, कोणवाळायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. तुजे कायदे प्रमाणीकपणाचे हें हांव जाणा सर्वेस्परा. म्हजेर तळमळे धाडल्याय तेय विस्वाशीपणान धाडल्याय. पूण तुज्या चाकराक बासायलाय त्या प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धीर दी.
जबाब कोणवाळायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. उद्गार Sorvisforaxoi, 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 sorvisforaxoi. जेजू म्हणटा वाट सत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. Sorvisforaxoi, 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 sorvisforaxoi. Sorvispor तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka sogya. एकदा फारिजेव भायर सरले आनी जेजू कोडे भासाभास करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कोडे स्वर्गावेली एक खुणा मागूंक लागले आनी आपल्या काळजांत तावन सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही संसद कित्याक म्हूण खुणा सोदता? हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे संस्थीक खुणा मेळची ना. आनी तुमकां सांडून तो नव्यान होड्यार चडलो आनी पेले थोडी गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakari tuka Krista. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयचे पयले वाचप तशेंच शुभ वर्तमान आमकां भावार्थ आमचो कसो आसूंक जाय ताचेर लक्ष घालता. आनी भावार्थ जावन आसा आमकां देणें देवाचें. पूण हें देणें आमच्यान स्विकारूं येता वो हें देणें आमच्यान नाकारूं येता. तरी आमच्या दर एकल्याचेर दवरलेलें आसा की आमी आमचो भावार्थ कशे परी जियेतले ते. आमी पळयतात फारिजेव जे आसले ते इतले खुणा पळोवनूय जेजू कोडे खुणा मागताले. जेजून जायते लोकांक बरें केल्लें, जायते देंवचार काडलोले आनी हालींच लोकांक 4000 सुमार लोकांक जेवण दिलोलें. तरी आसतना फारिजेव दुबावताले आनी तांकां जाय तसली खुणां जेजू कोडे मागताले. थोडे पवित्र पुस्तकाचे जाणार म्हणटात की त्या काळार फारिजेवाचे मदें एक समजणी आसली की जेन्ना मसियास येतलो तेन्ना तो एक उमके भाशेनची खुणां दाखयतलो. पूण हे तेमची समजणी जी आसली ती तांच्या मनांतूच आसली, कित्याक पवित्र पुस्तकांत ती आमकां मेळना. आनी ह्या पासत जेजू तांचे काडीस पळोवन, तांचे दारून जाल्ले काडीस पळोवन तांकां सांगता की तुमकां आनी कसलीच खुणां मेळची ना. तर मोगाचे इश्टांनो, तांचे भाशेन तांचो भावार्थ जेजूचेर आसूंक ना, पूण ते जेजूक एके भाशेन नाकारूंक कारण सोदताले. एका दिसा ही एक भावार्थी मनीस एक क्रूज लायनराचेर क्रुजाक वेतालो आनी अकस्मात तुफानाक सांपडून तो क्रूज लायनर अपघाताक सांपडटा आनी सगळे जे लोक आसले ते दर्यांत पडटात. आनी अशें आसतना तो दर्यांत तळमळटालो तेन्ना तो देवाक उलो मारता आनी देवाक सांगता म्हाका वाटाय. आनी असल्या वेळार एक लायफ बोट वयता, ते बोटींत लायफ बोट आसली, सो एक लायफ बोट वयता. पूण तो मनीस म्हणटा ना हांव तुमचे बरें येवचो ना, देव म्हाका साल्वार कोत्तलो. थोड्या आनी पोत्तून तो देवाक उलो मारूंक लागता. थोड्या खिणा भितर आनी एक व्हडली बोट येता, ताका सांगता यो आदार दितात आमी तुका, वयर यो. तो म्हणटा ना हांव देवाक रावतलो, देव येवन म्हाका साल्वार कोत्तलो. पोत्तून आनी एक वस्त तशेंच घडटा, आनी एक व्हडली बोट येता ताका साल्वार करूंक येता, पूण तो म्हणटा ना हांव देवाक रावता, देव म्हाका साल्वार कोत्तलो.
आनी शेकी हो मनीस मोत्ता. तर मोगाच्या इश्टानो, आमची गोत व फारिसेवाची गोत अशें जाल्ली. देव आमकां सादारण वस्तू वरवीं वा सादारण घोडण्या वरवीं आमचे लागीं उलयता, आमकां तो खुणा दिता, ताचेर भावार्थ दवरूंक, ताचेर विस्वास दवरूंक. पूण आमी आमकां जाय ते भाशेन खुणा सोदतात. आमी जाणात, आमी दर दिसा मिसांत वांटो घेतात आनी मिसाचे सोमरोमणेंत आमी भागेली जातात. दर दिसा हांगासर मिलाक घडटा ते म्हणल्यार आमी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतात. पूण आमी हेंय जाणाव की थोडे कुडेन देवान हे जेजूचे कूड आनी रोगोत जाल्ले मिलाग घडटात. पूण आमी जेन्ना दिसा दिसपोटी मिसान वांटो घेतात तेन्ना आमी ह्या उंड्या आनी सोऱ्यान खरेंच आमचो भावार्थान आमी उंड्या सोऱ्याक तो मान रिस्पेद दितात आनी ते आमच्या जिवितान घेवंक आमची जिविताची न्होसरणी करतात काय? तर आयज आमचो भावार्थ कसलो जाला ताचेर आमी दर एकल्यान विसर घालूंक गरज. आमचो भावार्थ हलको पोलको जाला काय? दर दिसा मिसान जावं आमच्या सादारण जिवितान आमकां जी कितें बरेपणां फावो जाल्यात तांचेर नदर घालचे परस आमच्या जिवितान जें कितें वायट घडटा, जें कितें सारकें जावंक ना ताचेर आमची नदर ओडला काय? तर आयज मोगाच्या इश्टानो, आमी होच आमचो भावार्थाचेर आमी नदर मारुया, आमचे भावार्थाची आमी चवकशी करुया की आमचो भावार्थ हलको पोलको जाला काय, वा आमच्या जिवितान आमी व्हडली मिलाग्र सोदतात काय. जी मिलाग देव दर दिसा आमचे मुखार कोत्ता तें पळोवंक आमचे दोळ्याचेर साय पडला काय. तर आमी आमकांच विचारुया आमचो भावार्थ कसलो जाला आनी आमी सांत आमकां जण एकल्याक कुरपा मागुया की आमी दर दिसा जियेतना सादारण वस्तून देवाचेर आमी भावार्थ दवरूंक आनी ह्या आमच्या सादारण जिवितान देवाचेर आमी विस्वास दवरून आमची पावलां फुडें मारूंक आमकां जण एकल्याक कुरपा आनी बोड मागुया. बिटोवनीक आमी गायन गावुया. तुकांच बापा C 30 पान 40 C 38 पेज 44. तुकाच बापा सोर मोचे पिता तुका येताने, तुकाच मोगता सोर मोचे तुझे से कोताशेले. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कर आता कोशे. तुझो मोयबो उर्गोट करून शुकोवो सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बापा सोर मोचे पिता तुका येताने, तुकाच मोगता सोर मोचे तुझे से कोताशेले. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्पराय बोटवणे वरवीं आमचे काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां घोटाय मेळो. हे परी आमकां तशेंच वॉरन आनी कॉन्स्टन्स आमच्या भावांक सर्गीचें राज आनी सर्गीचें इनाम जोडूंक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश भाव तुमची सभे आसूं, तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वैवशा आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवीधरा आनी शासनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां.
जिव्या बावरता ताचे पुनर्जीवनपण पोरगुट्टा थीर बरमुशान ताचे मोहिमेमूत येण्याक आमी ओतरेकता देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, म्हणजे रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक करोराचें हें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशा बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबरताचो गूड परगुटया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जालो, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सरमणीची काव सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाक, कार्दिनाल फिलीप नेरी आमच्या गवळणी बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान व्हडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा वॉरन आनी कॉस्तांसियो हांची काकलूत कर. तांकां ह्या संवसारांतले तुवें आपोवन व्हेले. जशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ते मेले, तशेंच ताचे बरोबर ते पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टवतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पुती झुजे भाग्यन धर्मदूत आनी सोरकाळी तुका मान उल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सुरवंडरा जेजून शिकयलेलें
मागणे म्हणून बापाक उलो मारून म्हणूया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां तावणेन पडोवंक दिवं नाका, म्हणून वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवाईतली आमकां निवार, दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी वर शानत रेखता. तर आमकां तुजी उदार ककुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सुराखांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे दोन तांबडी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रविच्या बावरताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजे येता राजूर चलयता सासणेच्या ससनांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलोत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलोत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. होस्त जेजू स्वर्गीच्या बापाची खुणा आमकां. होस्त जेजू आमचो बासायलेलो सरवंडार, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ताच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आमेन. मोर्चा देवा तूं सोर बरो. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया. D27 561 D27 पेज 61. मोर्चा देवा तूं सोर बरो. Rozar moco doni koro, soglia kalza izvokuzo, ave soba
प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमचे मोगाळ बाप्पा, स्वर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमच्या भुकेल्या आत्मे तुवें दादशी केले. आमचो जीव खरो जीव सांबाळलो तें पोसण आमी सदांकाल आशेवंक निर्मी आनी वरण आनी कोस्तांस आमच्या भावांक सासणाच्या जेवणाक बसय म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भयणी भावनो, आज पावणी 4:15 वरांचेर आमी प्रेयर मिटींग आमची करीत भाशेन मागतले हांव आमचें मिसांव फळां बरीत जावंक. आज सांजे इगोर्जेन 3:30 वरांचेर लग्न आसा वाल्डो आनी अंजेलिका ह्या आमच्या भाव भयणींचो, तेंचे पासत मागुया. आमचे रेदेमतरीस पाद्री आमचे बरोबर आसात. आज सकाळीं मॉडल्स स्टेटस वयत्यांत आनीक युनिवर्सिटी क्वॉर्टर्स हांगा भेट कोत्तले फादर रितेश रुजारियो आनी सांतिस्मांत फादर एंटनी लॉपीस 9 वरांचेर त्या वाड्यांतली भाव भयणां येवची म्हूण मागता. फादरांक व्हरूंक सांतिस्म फादर एंटनी लॉपीस, वयत्यांत फादर रितेश रापोज. सांजे गाली बोंदये फादर एंटनी लॉपीस सिंथिया ही भयण येतली व्हरूंक. दोंद्रे फ्रिडा रितेश रुजारियो येतलो दोंद्रे. फाल्यां 13 कार्दोज वाडो सकाळीं आनी आमाराल वाडो, कार्दोज वाडो आनी आमाराल वाडो सकाळीं. सांजे दुर्गावाडी आनी पोसरेंबाट, दुर्गावाडी आनी पोसरेंबाट. 14 तारखेर व्हडलेंबाट सकाळ तशें सांजे आनी केरांत सकाळ तशें सांजे. व्हडलेंबाट सकाळ तशें सांजे, केरांत केरांत सकाळ तशें सांजे. व्हडलेंबाटांत रितेश रुजेरियो, केरांत फादर एंटनी लॉपीस. आनी 15 पियाले मोरोड फादर एंटनी लॉपीस, आशेताले मोरोड. आनी नुमचिंत फादर रितेश रुजारियो. सांजे येवजेनी मोलाती फादर एंटनी लॉपीस, जेलाले फ्रांजाले माशेताले मोरोड फादर रितेश. उरिल्ले वाडे शुक्रारा दीस कोत्तले. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात भावात दवरूंक आनी भावात जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन गावया, सांगातांत चलुया. F18 पान 9 आनी 4, F18 पेज 94. देवा सोली आमी बोसू